सांत ज्युसडेच्या थळाव्यांनी जमिनीची पळवणी करपी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांक जमिनीची पळवणी करपा दिवंक ना। उद्योजकांनी ह्या प्रकल्पात थळाव्यांक कसल्योच सुविधा दिवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी त्यांच्या आड प्रतिकार म्हण रेल्वे अधिकाऱ्यांक सुवातेची पळवणी करपाक मनाई केले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ऑफिशियल कलेक्टर येत म्हणून आमकां सांगलोलें 10:30 येत म्हणून सांगलोलें, बट 15 तारखेर ते येवं नाय। आयज येयले येवन ते टेप लावपा लागले। हिंगा लोकांन टोटली डिसिजन घेयलो आमी आमगे सिंगल स्क्वेअर मिटर रेल्वे ऑथॉरिटी दिवपा नाय। सो ते टेप लावपाक गेलो तेन्ना रेल्वे ऑफिसरांक लोकांक हाडयले, आमी दिनाय आनी आमी इतलो डिमांड मागताय आमगेलो खंयचो जमनी कुडको रेल्वे दिवपाक आमी रेडी नाय। आनी आतां ते म्हणटाय तशें करून 5 तारखेर मिटींग थारावपाक जाय। आमी लोकांक एस डिसिजन जावपा जाय आनी आमगे पंचायतांनी एश करूं जाय। आमकां रेल्वे लागून ग्राम सभा जाय स्पेशल, कित्याक हो विलेज इशू न्हू, ते वॉर्ड इशू। आयज ते एक हिंगाचो जमीन घेवपाक जाता, फाल दुसरे कडेन गेलो, कित्याक हो रेल्वे लिंक जाता आमगे 3 वाड्यांनी, राडोय, गाड, नेसाय। आयज हिंगा राडोयचो लोक आहा, नेसायचो लोक आहा आनी गाडींतलो लोक आहा। सो हेज इशू येश न्हू, राडोय कारू आहा हिंगा सगळे आहाय, प्लस हेरूय विलेजरूय आहाय। सो विलेजरांगे डिसिजन अशें आमकां ग्राम सभा जाय आनी ग्राम सभा विलेजर डिसिजन घेतले बाबा आमकां ते लँड दिवपाचें वो ना दिवपाचें। आयज कलेक्टर येयल ना, कलेक्टर येत म्हणून सांगलोलो, MLA येयल ना, MLA येत म्हणून सांगलोले म्हणजे सरपंचाक विचारलें, सरपंचान सांगिल्लोय MLA आपण येना म्हणून सांगता हिंगा। सो हांव नेना कित्याक तें लोकांक कितें आहा तें हिंगेन सांगाय आमकां, न्हय तुमच्या कॅबिना बसून। लोक हिंग दाखयता तुमकां कितें जाता कितें तें फिल्डार येयल बगर तुमकांय कांय कळपाना बाबा आमगे जमीन कितें वयता आनी कितें तें। सुपारी बेस्ट आता है नंबर अड़ाई नहीं होता है तो युवा नाम सर पंच को ही ना मिनिस्टर है नाम बोले ओके ये सेंट्रल रेलवे के लोग वहाँ और जाग के लोग वहाँ कोंकण रेलवे जाग के लोग कि नाली जाओ दाली तैयारी लाम नहीं दूसरे स्वादे पाइपलाइन दोस्तों के लोग वहाँ तीसरे स्वादे हरीश के लोग वहाँ आणि चौथे स्वादे प्रक्रिया है ऑल राउंड एरिया तो हाफ बरोबर गेला हा प्लेस आणि आम्ही म्हणते नाही दिन आम्ही म्हणते नाही। आज आम लोकां बरोबर आहाय म्हणटे आमी आज तांकां परत आपयले आनी आयज तांकां लोकांनी सगळ्यांनी डायवर्ट केले नाका म्हण आमकां। सो ते आमगेले ना 100 मिटर ना तेंगे कितें जाला ते 3 सर्वे लागताय ताका। सो ते सर्वेचेर जे कोण मेळटाय न्हू तेंकां सगळ्यांक तेणी नोटीस धाडली। एक्चुअली तेंगे कितें आहा लेंथ 390 केलो आहा तेणी आनी वीथ फक्त 10 मिटर। सो 10 मिटर आहा ते मातशें मुखार वयता आनी लोकांचे सगळ्यांक प्रॉब्लेम आहा की लोकांक वायब्रेशन जाताय म्हणून घरां आनी आमकां नाका म्हणून। People have requested to have a meeting with collector on the first week of October. Yeah, we have came to show them demarcate the boundary, railway boundary what we are going to acquire. Yes, so but has it taken place? No, they didn't allow us.